श्वेता प्रदीप नाईक. करताना म्हटलं आता म्हटलं बाहेर येतलो घालपाक राव राव जातात. सिरियल नंबर 134 सुप्रिया बाबाजी शेशी. आज जिल्हा झेडपी इलेक्शन असा. देवी आमच्या माऊलेक वंदन करून म्हजे कुळदेवतेक वंदन करून आतांच हांवें आमच्या बुथाचेर बूथ नंबर 3 मेणकुऱ्या म्हज्या गांवांत हांव वोटींग केल्लें आसा. तुमी पळयलें आसतलें बुथाचेर तुमी पळयलें आसतलें बुथाचेर इतको उत्सुक्त प्रतिसाद आसा. ताचे क्लियर कट सिग्नल इतलेंच दाखयता की लोक जोरान वोटिंगेक येयल्ले आसा. लोक जे वोटिंगेक येयल्ले आसा ते विकासा खातीर येयल्ले आसा, समृद्धी खातीर येयल्ले आसा. लोकांक खबर आसा की आपण जेन्ना एका लिडराक निवडून हाडटा तो लिडर तो कित्याक जाय जाल्यार आपल्या वाठारांतलो विकास करपाक जाय, समृद्धी करपाक जाय. बाकीचे आमचे जे सगळे जे विशय आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंट आसा ताच्या खातीर जाय. ना ती कोणाचेर अगेन्स्ट उलोवपाक पर्सनल किंवा जे लोक थोड्यांनी कशें आसा पार्टीचो प्रेम आसा, भारतीय जनता पार्टीचो प्रेम आसा किंवा कमळाचो प्रेम आसा किंवा आमचे जे मोदी गव्हर्मेंट आमच्या सेंटराक प्रायम मिनिस्टर मोदीजी जे काम करता, आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री काम करता, तांच्यांनी कितकेशेच स्किमी ज्या चालू जे मनोहरभाईन स्किमी सुरू केल्ले ते चालू दवरले आसा. तांच्यांनी म्हजे घरी स्कीम केल्या. ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर लोक वोट करता. म्हाका विश्वास आसा की आमचो जो लाठंबारचो झेडपी जो आमचो मळीक आसा पद्माकर अर्जून मळीक जो रोवल्लो आसा हो नक्कीच भरघोस मतांनी निवडून येतलो. हाच्या बद्दल म्हाका कांयच डावट ना. लोक मतदान करतना विचारपूर्वक करतात. कोणीय कितें सांगलें तेन्ना मतदानाक वता तुमी सुद्दां स्वताची जर पळयल्यार तुमी कितेंय सांगात पूण जेन्ना तुमी मतदानाक थंय वतात तेन्ना विचार करतात आपूण कोणाक घालचें आनी कित्याक घालपाचें आनी कोण लिडर बरो. त्यामुळे म्हाका सबंद लोकांचेर आमच्या विश्वास आसा. आमच्या लोकांक खबर आसा आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार डबल इंजीन सरकार जे काम करता, गांवोगावी लोकां पर्यंत काम करता. म्हाज्या तोंडा फुडें शेती दिसता, शेतकऱ्या खातीर स्किमी करता. हल्ली शेती आमची खूब पडलेली आसा, तांकां ते सपोर्ट प्रायस दिता किंवा हे बाकी सगळी जी कामां करता तेचो विचार करूनच करतले. हांव सगळ्या लोकांचे मना पासून धन्यवाद करता जे म्हाका सदांच सपोर्ट करीत रावल्ले असतात. म्हाका खूब बरें दिसता की हांव म्हज्या गांवांत म्हजे पयले आमचे वोटींग केल्ले आसात. आज जिल्हा पंचायत 2025 ह्या इलेक्शनासाठी मोठ्या जोमान आज माई मतदारसंघात तसेच कारापूर सरवण ह्या भागात मोठ्या जोमान इलेक्शन चालू आसा, वोटींग चालू आसा. नागरिकां भितर उत्साह आहा आनी हो उत्साह दिसपाचें कारण म्हणजे भारतीय जनता पार्टी फाटसून लोक सगळेचे एकत्रीत जाल्ले आहा. तेचे सहकार्य जे आसा त्यामुळे हो उत्साह आहा. आनी आमकां निश्चितच खात्री आहा की आमचे दोनूय जिल्हा पंचायत आमचे जे उमेदवार आहा सौ कुंदा मांद्रेकर आनी श्री महेश सावंत हे मोठे मताधिक्यांनी निवडून येतले हे आमकां 100% गॅरंटी आहा. हांव आमच्या सगळ्या नागरिकांचे सगळ्या मतदातांचे आभार मानूंक सोदतां आनी आयज तांचे धन्यवाद दिता तांकां की मोठ्या संख्येन आयज लोक आमच्या पोलिंग स्टेशनाचेर येवन आयज मतदान करीत आहा. सगळ्यांक उमळशीक लागून राविल्ल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या मतदानाक सुरवात जाल्ली आसा. दिवचल तालुक्यात लाटंबरसे, कारापूर सरवण, मये आनी पाळी हे 4 झेडपी मतदारसंघ येतात. चारूय मतदारसंघात वट्ट 15 उमेदवार वेंचणूक लढयतात. चारूय मतदारसंघात मेळून 104 पोलिंग बूथ स्थापन केल्ले आसात. ह्या चारूय जिल्लो पंचायत मतदारसंघात मेळून वट्ट 62,000
90 अशी मतदारांची नोंद जाल्ली आसा. शेनवारा सकाळच्यान म्हणजे सकाळच्या 8 वरांचेर सगळी कडेन मतदानाक सुरवात जाल्ली आसा. मोंडकुरे गांवांत आमदार दोतर चंद्रकांत शेटये हांणी मतदान केंद्राचेर वचून मतदान केल्ले आसात. तशेंच तालुक्यांतल्या हेर आमदारांनी लेगीत मतदान केल्लें आसा. सद्या शेनवारा सकाळी सादारण 10 वरां मेरेन सादारण 20 ते 25% मतदान जाल्ल्याचो अदमास आसा. मतदानाक जो प्रतिसाद मेळटा ते पळयत जाल्यार दिवचल तालुक्यांतल्या 4 मतदारसंघात मेळून 75% परस चड मतदान जातले असो राजकीय अदमास आसा. सगळी कडेन चडशा मतदारसंघाचेर सकाळीच फुडेंच मतदानाच्यो लायनी लागिल्ल्यो. आतां पळोवचें पडटलें दनपारां मतदानाक प्रतिसाद कसो मेळटा तो. गोमंतक TV खातीर दिवचलचें नांव रिपोर्टर गरम सावंत.